नाणीचो नरेंद्र महाराजाच्या गोंयांतल्या भक्तांनी पेडण्यान पर्यावरणाविरोधान रॅली काडली. तशेंच पेडण्यातल्या माशेलकार उद्यानान झाडां रोवपाचे कार्यक्रम केलो. उपरांत पेडण्याच्या भगवतीच्या देवळान सभा जाली. नरेंद्र महाराजाचें काम लोकां खातीर आसा अशें बाबू आसगांवकार उलयलो. सगळ्यांतल्यान बऱ्यांतल्यान बरें काम करता. जितल्या लागून थोड्या सोऱ्याची नांव बी लागली काडून उडयलें. म्हणजे महाराजाचें जें काम आसा तें लोकां खातीर काम आसा. आज सुद्दां हांगा झाडां लावपाचो तुमी प्रोग्राम घेतला. पोल्युशन मुक्त गोवा तेज्यांतलें व्हडल्यांतलें व्हडलें काम ताणें आपणें घेतलेलें आसा. आनी झाडां लावप आतां तुका झाडां बद्दल म्हायती भरपूर दिली आमच्या गोंयचे खातीर बरें. कारण गोंय हें झाडां उडोवन काबार गेला की तुगेलें सगळें कॉन्क्रीट जंगल जालां सगळे कडेन. सगळ्या कडेन डेवलप जाय. पण झाडां उडयता तितली झाडां लावपूच जाय. आमी इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हाडटा ते झाडां कट करपाक पडटा. पण जितली कट करता तितलो तो लायतलो. डेवलपमेंटूय जाय, विकासूय जाय, प्रोजेक्टूय जाय आनी आमचे झाडांय आमकां सांबाळपाक जाय. म्हणून जितली कट जातली तेजें डबल झाडां लावपाक. आनी तें काम नरेंद्र महाराजान घेतलां. हाजे बद्दल आमचे चड उपकारी आनी बरें काम तो करता. हें गोंयानूच न्ही देशभर तेजें चालू. चैतन्य जेन्ना हात मारता तेन्ना अशें केलें गेलें जाता. म्हणून गुरून जेन्ना आमकां सांगलें की तुमी झाडे लावा तेन्नाच आमी झाडे लावंक फुडें सरलीं. तर ही झाडे कित्याक लावपाची? तर जेन्ना आमचो राष्ट्रध्वज आसा, राष्ट्रध्वजाचेर अशोक चक्र आसा. अशोक चक्राचेर अशोक म्हणजे कोण? तर इतिहासान तेचे आतां भुरग्यांक सगळ्यांक म्हायती आहा, जाणट्यांकय म्हायती आहा. तेन्ना तेंच्यांनी रस्त्याच्या दोनूय वाटेन झाडां लायिल्लीं. आनी आज आमी कितें करता हांगासर झाडां लावपाचो प्रयत्न करता आनी आमचें डेवलपमेंट जाता त्या वेळार डेवलपमेंटा खातीर झाडां कापीचीय पडटा. तर म्हाका दिसता ज्या वेळार आमी झाडां लायतात तेन्ना तेंचें डेवलपमेंट जाता, कातरतातय बी. त्या वेळार आमचे मंत्री महोदयान अशेंय बी करपाचें की ज्या वेळार झाडां खातीर रस्त्याचें डेवलपमेंट जाता त्या वेळार तांकां म्हजी नम्र विनंती आसा की तेंच्यांनी वृक्षारोपणूय बी करपाक हातभार लावपाचो. ही एक म्हाका हांव तेंचे कडेन विनंती करता. तशेंच जेन्ना आमकां गुरून सांगलें न्हय म्हणून आमी फुडें सरले. पूण हांगा 10% लोक आसा आमच्या गोंयांत सिमी संप्रदायाचो आनी 2% आसा स्त्री संप्रदायाचो. आनी 10% लोक आमी ऑक्सिजन घेतात. म्हणजे उरलेले 8% लोकांचे ऑक्सिजन जेन्ना आमकां ही झाडां दितात ताका वेट लायना. फुकट झाडां दितात आमकां ऑक्सिजन. आनी गार्बेज आनी वायट वस्तू पासून प्रदुशणा पासून जे कार्बन डायऑक्सायड तयार जाता तीच झाडां आमी जर लायली जाल्यार ती एब्झॉर्ब करता कार्बन डायऑक्सायड आनी आमकां ऑक्सिजन दिता. मागीर हे ऑक्सिजन आमी 8% लोक घेवचे ना, ताका वेट ना कांय ना. म्हणजे उरलेल्या 8% लोकांनी बी झाडां लावपाक हातभार लावपाचो अशें म्हाका सांगून दिसता. अशें करपाक जायना की झाड कापलें म्हणून ना की आनी लायलें म्हणून व्हरोन जायना. तेजो परत तेका तें वाडटा तेजेर लक्षूय दिवंक जाय आनी तेजी कॅरूय घेवंक जाय. आनी आमच्या कडेन जाता तितली आमचे कडेन झाडां लायल्यार तेजी आमी कॅर घेतली हाची तुमकां काय हे करपाचो गरज ना, घेवपाची गरज ना. तशेंच झाडां लावप हें इम्पॉर्टंट कित्याक? कारण हालीं पोल्युशन चड वाडलां. आमी प्लास्टीक चड यूज करता. प्लास्टिकान सगळें भर प्लास्टीक जाल्लें आसा. हांगा प्लास्टीक बॅन करून पण आमीच गव्हर्मेंट बॅन करता पण आमीच ते खंय तरी आमी फाटीं पडटा त्या गजालीक लागून. आमकां प्लास्टिकाची इतली गरज संवय जाल्या की आमी ते खंय ना खंय वापर करतात आमच्या दिसांतल्यान एकदां तरी. सो तें आमी कमी करचें. तेतूंतल्यान आमच्या एनवायरमेंटाक खूब फायदो जातलो.